ऑपरेशन सिंधूरला एक वर्ष खबर किती म्हणतात. ऑपरेशन सिंदूर ज्या पद्धतीचो घुसखोरांनी म्हणजे सोदून काढून हिंदू दादल्याचेर तो गोळीबार केल्लो आनी वयल्यान तेच्यानी हांवें मोदी जी को जाके बताव हें जें सांगितलो आनी त्या सगळ्या घुसखोरांक सोदून काडून तांकां मारले आनी त्या ऑपरेशनाक ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिलें. त्या दिवसा म्हटलां की सिंदूर नहीं मिटने दूंगा, आमच्या भयणीचो सिंदूर आपूण केन्नाच मिटून दिवचो ना. सो त्या ऑपरेशन सिंदूर फाटलें थीम आशिल्ली आनी ताकाच लागून ताका ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिल्लें. म्हणून आज 1 वर्ष पुराय जाता आसतना अशा पद्दतीचो इन्सिडंट हो आमच्या देशात परत केन्ना चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाज्या खातीर पुराय आमचे सेक्युरिटी फोर्सीस ऑल डिफेन्स सेक्युरिटी फोर्सीस खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करतात आनी जो बदलो घेवपाक जाय त्याच पद्दतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल सैन्यांनी वचून तो बदलो घेतलो. हांव तांकां सॅल्यूट करता. हांव त्या सगळ्या सैन्यांचें अभिनंदन करता जेंच्यांनी बदलो घेतलो त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी सातत्यान आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल त्या देशांतली घुसखोरी ही सोंपोवपाक शकले हें आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. म्हणून 1 वर्ष पुराय जाल्याच्या बद्दल आमी जे त्या हितून जे लोक सामान्य मनीस जे शहीद जाले सामान्य म्हणटकीर गोळीबार जालो ओके तांचो जीव गेलो ताका आज याद करता परत एकदा तांच्या फॅमिलीच्या बरोबर आयजूय आमी आसा दाखोवपा खातीर आमी जो DP जो चेंज केला म्हणजे प्रधानमंत्र्या पासून ती ऑलमोस्ट सगळ्या लिडरांनी चेंज केला की आमी हो क्षण विसरूंक ना आनी हो क्षण परत कदापि विसरचे ना हे दाखोवपा खातीर आमी आमचो DP चेंज केला.